Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. प्रीतीच्या भावां भयणीनो, आयज सोम्याच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब आमी सोमारंभता. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय वाट सोम्याच्या स्वर्ग प्रवेशाची भरवशाचें ठिकाण आमच्या फुडाराचें. देवान आमकां ताचो मोग करूंक, ताची वळख घेवंक, ताची सेवा चाकरी करूंक आनी सर्गींचें सूख भोगूंक रचल्यांत म्हूण आमचे पवित्र सभेची मुळावी दोतोन आमकां शिकयता. ह्याच भरवशान आमी आमचें जिवीत सर्गींच्या राज्याचेर नदर लावन संवसारांत देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता. सोम्याचो स्वर्ग प्रवेश आमकां आमचें लक्ष सर्तोल्या संवसारी वस्तूंचेर न्हय, पूण ना सर्तोल्या सर्गींच्या सासणीक राज्याचेर आसूंक उगडास करता. आमच्या चालत्या जिवितांत वादळ मोडां उप्रासतात तेन्ना आमी आमचो भरवंसो सर्गींच्या राज्याचेर थीर दवरूंक आनी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी सोम्या जेजूचेर नीज गोवाय जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. प्राचिताची रीत. पालवलोली वात. सोम्या जेजू, आमच्या पवित्र स्नानांच्या दिसा तुवें तुजो उजवाड आमकां फावो केलोय, पूण आमी उजवाडाचे मनशां जावचे बदलेक काळोखांत रावन सर्गींची वाट सोडून दिल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. दोरी ओ सांकोळ. क्रिस्ता जेजू, दोरी ओ सांकोळ गुलामपण खुणायता. तुज्या मोगाचेर आड वचून आमी पातकाचे गुलाम जाल्या. संवसारी खुशालकायेक लागून सर्गींच्या सासणीक खुशालकायेचेर आमी विसर घातला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. आरसो. सोम्या जेजू, सगळ्या संवसाराक वचून तुजे गोवाय जावंक आमकां उलो आसा. जशे परी एक आरसो पळयतल्यांचें रूप दाखयता, तेच परी आमी आमच्या जिविताचे देखी वरवीं तुजे रूपकार समाजांत जावंक फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदीं विवरण. आपल्या संवसारी पयण सोंपल्या उपरांत सोम्या जेजू आपल्या शिसां मुखार परजोळीत स्वर्गार चडटा तें आमी आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुतांच्या इतिहासांत आयकतल्यो. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश जेजूचें परतून स्वर्गार वचप न्हय, जेजूच्या मिसावांचो शेवट, पूण एक नवी सुरवात म्हूण आमकां खात्री दिता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो क्रिस्ताची खोलायेन वळख घेवंक जाणवाय फावो जावंक भावार्थ्यां पासत मागणी करता. सोम्या जेजू मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो, स्वर्गार बापाच्या उजव्याक बसला आनी सगळी पदवी, अधिकार आनी राष्ट्रां ताचे पदवे खाल आसात म्हूण कळयता. आयच्या शुभवर्तमानांत पुनर्जिवंत जालोलो जेजू क्रिस्त आपल्या 11 शिसांक दोंगरार दिश्टी पडटा. त्रिएक देवाच्या नांवान तांकां शिकोवंक आनी पवित्र स्नान दिवंक सांगता आनी अशें करतना
आपले आसणे सोदांकाल तांच्या सांगाताक आसतोलें म्हूण भरमासो दिता. देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाळ थियोफिला. जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगळ्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विंचून काडलोल्या धर्मदूतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगळी खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनोस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतले कोडसोर ना जावंक पूण बापान केल्ले भासावणेक रावंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकोल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्यांच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना. पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावनूच आसले. ओचीत धोवी आंगोसरां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हळें, गालिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो ताळयो पेटात. संतोषाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक भोव ओरत्या सर्वेस्पराचें मनशांनी भें धरचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजातो. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा स्वर्गार. तुतुरेच्या घोणघोणान सर्वेस्पोर चोडत वेता. आमच्या देवाच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाचे मानांक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडता स्वर्गार. आखे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानांक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर
देव राजवट चलोयता. पवित्रतायेच्या सिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलोयत आसा. जबाब: संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चडता स्वर्गार. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उंच भरवशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्त काय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीत मेर नासलेली पदवी आमा भावार्थ्यां सोवें ताचें बळ दखल करता. हें सगळें तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या परदानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ये वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयांतळा घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपूर्ण कोर्तोल्याची भोरती. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडोपकार. उद्गार. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस करात. संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमचे सांगाती आसा. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानांची संपादनी. 11 शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणले, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल, होय, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावार्थ्यांचे मागणे. देवान सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयांतळा घातल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांक पुनर्जिवंत जालोल्या जेजून तांच्या मुण्यारपणान मार्गदर्शन दिवंक
आनी मोगान जाणबायेन आनी काळजीदारपणान आपले पोरजेक सोर्गींची वाट आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. स्वर्गा आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती राजकी फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूची वर्ती पदवी वळखूंक, सोम्या जेजू भाशेन नितीन, सोतान आनी दोयाळायेन पोरजे पासत वावरूंक आनी समाजांत शांती आनी एकचार हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावनूच कित्याक आसात? जिवितांत भरवासो सोडून क्रिस्ती भावार्थांत पयस गेलोल्या भावां भयणींनी सोम्या जेजूचेर नदर मारूंक आपल्या काळजा मनाची नवसोरणी करून सर्गींच्या राज्याचेर दोळे लावून ह्या संवसारांतल्या आव्हानांक भरवशान फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसां. संपर्क साधनांचो प्रभाव आम्हा सोमेस्तांचेर जायतो पडटा. ह्या परिस्थितींत आमी ह्या साधनाचे गुलाम जायना जावंक, पूण आमचें जिवीत शुभवर्तमानाच्या तत्वांचेर बांदूंक जेजूचे गोवाय आमी समाजांत जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ काळा युगाचे संपादणे पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. मातयो 28:20. नियाळाक आधार. एक ल्हान भुरगो पयलेच फावट शाळेक वचूंक भायर सरलो. जेन्ना ताका कळ्ळें आपली आवय आपल्याक क्लासींत सोडून वेतोली म्हूण तो आकांतून रडोंक लागलो. तिचे आवयन ताका सांगलें, भिये नाकाय, आपूण घरा वेचिना, पूण तुजी शाळा काबार जायसर क्लासी भायर रावतली. हें आयकून ताचें समाधान जालें आनी खोशाल जावन शाळेंत भितर सरलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सुरवातेक जेन्ना आज गाब्रिएल आंकवार मारयेक बरी खबर दिता आनी म्हणटा, पवित्र आत्म्यांतावन जल्मतलो त्या पुताक इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव म्हूण नांव घालतलो. आदी प्रवाद्या वरवीं सांगून दवरलोलें देव आमचे मदें येतलो आनी सदांकाल आमचे मदें वस्ती करतलो. हेंच उतर पाळून येवंक जेजू आपल्या बापाचें कार्य शार्ती पावोवन स्वर्गार वेचे पयलीं आपल्या शिसांक आस्वासन दिता. काळा युगांचे संपादणे पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. जिवितांत कसले आटेबिटे येतात तेन्ना ताची शिकवण मनान नियाळून ताच्यो आज्ञा पाळून आदी हें करून
ताचे आसणे आमकां सदांकाल भोगूंक मेळटा. दयाळ बापा, आमच्या जिवितांत जेजूक ठिकाण करूंक, सुवात तयार करूंक आमकां बऱ्या मोनाची आनी काळजाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.